खुबशे विशय आसा ज्वलंत आसात मॅक्झिमम जावचो प्रयत्न केलो पूण आज 2 झिरोवर मेन्शन्स जे इम्पॉर्टंट आशिल्ले ते काही कारणां खातीर म्हाका दिसता नॉट बीन आसा की ते बुक्सूय मेंटेन केल्ले ना आनी स्ट्रॉंग रुमान जे सामान आसता ते ताजे ऑडिट न जेन्ना जायना तेन्ना देर इज सस्पिशियस थिंग्स कॅन हॅपन के दे मायट बी दीस थिंग हॅज बीन रिमूव्ड. असोच विशय बांदोडकर गोल्ड कपाचो जाल्लो फुटबॉलाक की समबडी हॅज प्लेड काय म्हणून इट वॉज टेकन इन द हावस. सो हांवें आज सीएमा कडेन फी मागलें की ताणें इंटरवेन्शन करचें म्हणून ते पोस्ट लिबरेशनाक जे आमचे एसेट आसात ते समज ना जाल्यार इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू चॅक नाव कित्याक लेखी भवनाचें इनॉग्रेशन पयरूच जाल्लें आसा पांयभरणी जातली आनी चेंजीस जातले तेन्ना हांगाच्यान थंय ट्रान्सफर जाता तेन्ना कितें ना जालें जाल्यार मागीर जबाबदारी कोणाची आनी समज आज ना आसा जाल्यार सीएमान ताजो इमिजिएटली चवकशी करची आनी योग्य ते कारवाई करून he has to fix responsibilities and take needful action because it's a very serious issue. Second issue is of the government employees. म्हाका दिसता हो सेकंड झिरोवर मेन्शन जो आशिल्लो तो खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो इन टर्म्स ऑफ द गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज. HBA तांचे अलावन्स म्हणजे एडवान्स जो आशिल्लो तो ऑलरेडी स्टॉप केला काल बील वी हॅव आस्क फॉर डिविजन ऑफ वोट्स पूण एडिशन देर आर लॉट ऑफ इश्यूज ऑफ देम. एक म्हणल्यार 7P एनॉमलीज इन 7P सगळ्यांक 7P लागू जावना. एक तुजो डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनांतले पिवन जे आसा विचार एडेड स्कूल्स तांकांच कुशीक दवरल्या. हे बारीक लोक बारीक समाजाचे लोक तांकां हेल्प जाय तांकां हेल्प करपाक हांवें सरकार फुडें ना. तशेंच तुजी GIDC सारकेले कॉर्पोरेशन आसा तांकां 7P दिवना. देन देर आर एनॉमलीज वेर देर आर स्टेटस ऑफ टेम्पररी वर्कर्स हू आर मोर देन 5 years. गव्हर्मेंट वॉज सपोज टू कम विथ द पॉलिसी टू रेग्युलरायज देम. आतां TA आसा PWDन ते टेम्पररी आसा. ते स्टाफ आसा हातून लेबर सोसायटीन ते टेम्पररी आसा. There is a non-temporary status of roughly about 448 people in PWD and other departments, which is temporary, under non-temporary status, temporary non-temporary status. तो स्टेटस म्हाका खबर ना कितें म्हणून फॉर द लास्ट 8 years ते लोकांचे वय जाला आनी एवरीबडी इज इन डेस्परेशन मोड. जे टेम्पररी आसा नॉन टेम्पररी आसा 7P खातीर आसा आनी जांकां हे कॉन्ट्रॅक्च्युअलाचेर अजून दवरिल्ली 8 वर्सां आसा वेरीन गव्हर्मेंट आमचे वेळार आमी सांगिल्लें बाब मनोहर पर्रीकरान ज्या लोकांक 5 वर्सां जाल्यार तांकां रेग्युलरायज करतले म्हणून. हे विशय आज चर्चा घेवंक जाय आशिल्ले. सो ह्या माध्यमांतल्यान परत मुख्यमंत्री कडेन मागता की ह्या विशयाचेर इमिजिएटली ताणें भर घेवचो. 2 प्रायवेट मेंबर्स बील हांवें मूव केल्ली ती आज येवना. एक आशिल्लें एमेंडमेंट टू द सरनेम बील. सरनेम बील जे आयलां जे नांवां भायले लोक जे येता ते नांवां चेंज करता इज अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न फॉर ऑल ऑफ अस. नॉट दॅट ते सुरू केल्ले कित्याक आमच्या पुर्तुगेजा वेळार खंयचें आमचें नांव आशिल्लें जाल्यार चेंज करपाक जाय towards the Indian name that त्या खातीर minor changes what needed to be done. It has been used by migrants and other population. ताच्या खातीर फाटीं जेन्ना सरनेम सुद्दां जालें चेंजीस तातूंत ते काही दात नाशिल्ल्या कारणान अजून तशेंच जायत आसा. सो इफ अ पर्सन इन बेंगॉल हॅज कमिटेड अ ऑफेन्स आनी कोण तरी मुखर्जी नाल्यार मुखर्जी कोण आशिल्लो तो हांगा येता आनी एंथनी डिसोजा जाता जाल्यार हाव एंड वॉट ताजे पासपोर्ट नवो ताजे पेपर नवो सगळें चेंज जाता एंड दॅट इज स्टील बींग अलाउड. ताच्या खातीर एमेंडमेंट घाल्ले ते एमेंडमेंट अलाव जाल्ले ना कित्याक आयडेंटिटी ऑफ गोवन्स इफ यू आर लुकिंग एट देन दॅट सरनेम बिकम्स अ इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट. Another thing again to retain the lands which I was doing when I was the revenue minister, that bill never came in. त्याच सेशनाक आमी भायर पडल्या पूण ते वॉज अ बॅन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लँड टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट. जे शेतीची जमीन आसा ती शेतीकूच वापरप थ्रू सोसायटीचे माध्यम जावं शेतकऱ्या माध्यम जावं आनी फेलो लँड्स आसा ते कमी करून शेती वाडप हो पराक्रम करपाचें सोदताले त्या बिलांतल्यान टू एन्श्युअर दॅट द लँड डज नॉट गेट इन टू एनी अदर मोड and we retain it for posterity. ते बिल येवना. सो म्हाका दिसता ही 2 बिलां महत्वाची जी येवना would have taken care of lot of issues that Goa today is facing. Secondly, these 2 0 mentions I would like to put it in front of the people, in front of the government. जे भितर घेवंक मेळना ते भायल्याच्या माध्यमांतल्यान सांगता की सो दॅट ही द चीफ मिनिस्टर लुक्स एट इट मोर सिरियसली कित्याक गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज शेवटी काम करपाची गरज आसा. तांकांच तुमी कुशीक दवरतले आनी काम करून सोदतले when your own army is not there then how can you fight a war? So I think these 4 issues which I have taken up and have not come today are which I am sharing through the media. I hope better sense of the government prevails and they act on these issues by themselves. तांकां समज सरनेमाचे हाका जाय ते धाडून दिता हांव तांकां. हाजे एग्रीकल्चरल बॅन ऑफ सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लँड टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हें ऑलरेडी तांचे कडेन आसा कित्याक हांव मिनिस्टर आसतनाच मूव केल्ली ती. सो ह्यो गजालींचेर म्हाका दिसता सरकार समज क्लियर आसा ते कितें करूंक सोदता बरें म्हणून गोंया खातीर वीच आय हॅव माय ओन डावट्स जाल्यार तांणी ही इमिजिएटली हाजेर कामाक लागचें ही म्हजी मागणी आसा.
कांदोळे इशू हांव भितर सरच्या पयलीं हांवें टेकन अप कित्याक तांची सोयरी आमच्या पर्वरी मतदारसंघातली. कोण तरी भायलो दिल्लीवालो येतलो आनी तो हांगा येतलो आनी आमच्या गोंयकारा कडेन दादागिरी करतलो अँड पुलीस मशिनरी अँड एवरीबडी इज इन ट्यून. SP, DYSP, PI कालांगूट पुलीस स्टेशन, आय एम नॉट एक्टिंग ऑन द कंप्लेन. ती बायल मनशां कंप्लेन दिवंक सोदता. हांगा तुमी म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाओ सगळें सांगता आनी बेटी बचाव तुमी गोंयांत सुरू करूंक शकना. एक भारत श्रेष्ठ भारत खंयच्यान जातले, आत्मनिर्भर खंयच्यान करतले. म्हाका दिसता लँड इज अ स्मॉल पार्सल, पूण द इश्यू वेन समबडी ऑफ अ गोवन ओरिजीन नाल्यार गोंयकाराक जेन्ना हात लागता तेन्ना सरकार ओगी रावता. तांची कंप्लेन घेना वयल्यान ऑपोजीट कंप्लेन घेता. जे मनीस हे बायलांक वाचून गेले ताका एकट्याक भितर उडयता आनी दुसऱ्याक जो मारला ताका आजिलोन उडयला ट्रिटमेंटाक घालता. पूण FIR लॉन्च जायना. पूण असेंब्लीन भितर सरच्या पयलीं हांवें हो मॅसेज पास केल्लो की आय वील बी टेकिंग इट अप आनी गव्हर्मेंट शूड एक्ट. मायकल लोबोकूय ही मॅसेज काल पाविल्ली दॅट इट्स नीडेड टू एक्ट. आय डोंट नो वॉट वॉज द डिले. पूण इश्यू घेना फुडें आज तांणी तो विशय फुडें घेतिल्लो आसा आनी दे हॅव एन्श्युअर्ड एक्शन. आतां फुडें कितें जालो सांजवार रिपोर्ट कळटलो. वी नीड टू एन्श्युअर दॅट अ प्रॉपर ऑफेन्स इज बुक्ड ऑन दोज पीपल फ्रॉम दिल्ली. दे कॅनॉट टेक आवर गोवन्स फॉर ग्रांटेड. तो इश्यू सिव्हील नेचर आसूं कितें आसूं तो लिगल कोर्ट्स आसता. यू कॅनॉट टेक लॉ इन युअर हँड विथ बाउन्सर्स आनी येदे व्हडले दिपाड लोक हाडटलो आनी दादागिरी करतलो आनी आमच्या गोंयकारांक